ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केल्ल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे नात। जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या। मात ह्या सगळ्या दुरुस्त्यो कॅबिनेटाच्या मान्यताये उपरांतूच जातल्यो, अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। फाटल्या कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापणी करून प्लॉट विकपाच्यो 3 घडणुको उक्ताडार हाडिल्ल्यो। ह्या खंयच्याच प्रकरणात परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। दवर्ली पंचायती लागसार आशिल्ल्या रायकार हांच्या घराक सोमारा सकाळीं अचकीत उजो पेटलो। उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या उज्यात शेडी सयत हेर वस्तूंचो लासून गोबर जालो। राती उसरा चलपी लावड म्युझिक बंद करतले अशें सरकारान सांगिल्लें। सरकाराक जमना तर पोकी आश्वासनां तरी कित्याक दितात असो हणजूणकारांचो प्रश्न आसा। सेगीत चौथ्या रातीकूय आवाज प्रदुशणा आड हणजूणकारांनी रस्त्यार देऊन आंदोलन केलें। व्हडल्या आवाज म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवाय करची म्हूण हणजूणकारांनी सलग चौथे रातीक रस्त्यार देऊन आंदोलन केलें। गोंयान सुतापुनव जाली। सगळे कडेन नुस्तेकार भावांनी दर्यादेगेर वचून दर्याक नाल लोपलो आनी सगळ्यांचे बरे भलायके खातीर प्रार्थना केली। कांय ट्रॉलरी दर्यांत देंवल्यो। आतां गोंयकारांच्या ताटांनी नुस्तें पळोवपाक मेळटलें। सुतापुनवे निमतान नुस्तेमारी खात्यान दर्याक नाल ओपून सिजनाक सुरवात केली। हे निमतान बंदर कप्तान खात्याचे जेटीचेर पुजा घाल्ली। हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकार हाजीर आशिल्ले। हालीसराक झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाढ जायत आसा। बेंगलोरच्या जिगानी ह्या जाग्याचेर सध्या 5 झिका व्हायरसाचे दुयेंती सापडल्यात। एडिस हे जळार चाबल्यार झिकाचो संसर्ग जाता। तकली फोडप, आंग दुखप ही ह्या व्हायरसाची मुखेल लक्षणां। कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार मनशान लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचे अशें आवाहन सध्या दोतोर करपाक लागल्यात। मडगांव नगरपालिकेक बेगोबेग पुणवेळ मुखेल अधिकारी मेळटलो।
तशेंच सरकारी ग्रेड 1च्या अधिकाऱ्याचे फेरबदल करपाक सुरू करतले अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी एका कार्यावळी वेळार सांगले। कोलवा वाठारांत एक बलात्कार प्रकरण उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोलवा पुलिसांनी तेलंगणाच्या एका दादल्याक एका अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केल्ल्यान ताका अटक केल्या। हो सगळो बलात्काराचो प्रकार खंय एका भाड्याच्या कुडींत घडलो। पुलिसांनी दुबाविताक 5 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या। कोलकाता बायल दोतोर रेप केस प्रकरणात निषेध म्हणून इंडियन मेडिकल असोसिएशनान देशव्यापी काम बंद आंदोलनाचो उलो दिल्या उपरांत विविध राज्यांमदी आरोग्य सेवेत व्हड फटको बशिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळे। राज्यांनी वैजकीय सेवा विस्कळीत जाल्ल्यान दुयेंतींचे व्हड हाल जाले। केंद्र सरकारान आंदोलन करपी दोतोरांक परतून कामार रुजू जावपाचे आवाहन केले। वैजकीय कामगारांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याचेर उपाय काडपाक समिती स्थापन करपाची घोषणा केल्या। मंकीपॉक्स या विषाणूचो धोको जगभरांत वाढला। हो धोको लक्षांत घेवन जागताक आरोग्य संघटनेन जगभरांत हाय अलर्ट जारी केला। तशेंच मंकीपॉक्साक वैश्वीक संकट अशें लेगीत जाहीर केला। फाटले कांय दिसांपासून हे दुयेंस आफ्रिकी देशांनी पसरतालें। आता ह्या दुयेंसान तकली वयर काडल्या। पाकिस्तानात मंकीपॉक्साच ह्या आजाराची पयली केस मुखार आयल्या। पाकिस्तानातली ही मंकीपॉक्स केस भारता खातीर खूब चिंतेची गजाल आसा, कारण भारत हो शेजार देश आसा। मंकीपॉक्स ह्या विषाणूचो लेगीत कोरोना सारको पसर जाता। गोंयभर रक्षाबंधन व्हडा उमेदीन मनयली। भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचे तोंड गोड केले। जायते कडेन शाळांनी लेगीत रक्षाबंधन उत्सव मनयलो। रक्षाबंधन म्हळ्यार भयण भावाच्या अतूट नाते सांगपी ही परब। ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखयेचो धागो बांदून आपले रक्षण कर म्हणून मागता। गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। नुस्तेमारी धंदो गोंयकारांच्या हातांतल्यान वचपाक लागला।
हो एक तरी धंदो राखून दवरपा खातीर तरणाट्यांनी ह्या व्यवसायात येवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच गोंयांत नुस्तेमारी डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें. हे 100 रुपयाचे पेड दरबार न्हय. जामा मस्जिदाच्या कारभारात कोणेच हस्तक्षेप करचो न्हय अशी शिटकावणी हज कमिटीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्लान दिली. फातोडेचो एक फुडारी जामा मस्जिदा भितर राजकारण करपाक सोदता. ताणें नाका जाल्लें राजकारण करचें न्हय अशें ताचें म्हणणें. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचें नांव घेनासतना उर्फान मुल्लान ताचेर उतरांचे फार पेटयले. मडगांव नगरपालिकेन 17 लाख रुपया घोटाळो धरून आनीकूय जायत्या घोटाळ्यांक आदलो मुख्याधिकारी जबाबदार आशिल्ल्याचो दावो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान केला. आपले हात वयर करून सगळे प्रकार कारकुनाचेर धुकलून मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवळकार बदली जावन गेला असो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान केला. वेळ येतकीच आदल्या मुख्याधिकाऱ्याचे सगळे घोटाळे उक्ताडार हाडटलो अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. बिरेस्तार 22 ऑगस्टा पयलीं मोपा विमानतळावयल्या टॅक्सीकारांचो विशय सुटावो करचो नाजाल्यार पेडण्या जन आंदोलन सुरू करतले अशी खर शिटकावणी ॲडव्होकेट अमित सावंत हांणी दिल्या. मुडा भ्रष्टाचार प्रकरणी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बरेच अडकुपाच्या वाटेर आसात. तांच्या विरोधात भाजपान आघाडी उघडी केल्ली आसा आनी आता राज्यपालान लेगीत मुडा प्रकरणात कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचेर खटलो चलोवपाक मान्यताय दिल्या. राज्यपाल थावरचंद्र गेहलोत हांच्यांनी हालींच मुडा म्हळ्यार मैसूर नागरी विकास प्राधिकरणाच्या कथीत जमीन घोटाळो प्रकरणी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचेर खटलो चलोवपाक मत मागयल्ले. ह्या उपरांत मंत्रिमंडळाची बसका जाली. तशेंच भोवमतान वेंचून आयिल्ले सरकार अस्थिर करपाचो हो यत्न आशिल्ल्याचे मंत्रिमंडळान म्हणले.
कोलकात्याच्या बायल दोतोराचेर अतिप्रसंग करून जिवे मारपाच्या प्रकरणात जगभरातल्यान संताप व्यक्त केला. उपरांत ह्या प्रकरणाची गृह खात्यान दखल घेतली. मंत्रालयान देशभरातल्या सगळ्या पुलीस दळांक निर्देश जारी केल्ले आसात. पुलिसांक तर 2 वरां उपरांत आपापल्या भागातल्या कायदो आनी सुरक्षेचो एक रिपोर्ट गृह मंत्रालयाक धाडचो पडटलो. देशातल्या सगळ्या राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशातल्या पुलिसांक हे बंधनकारक आसतले. फॉक्सकॉनाक उदक, वीज आनी रस्त्यापासून कायदेशीर मजती मेरेन सगळे दितले अशें लिऊ हांची भेट घेतल्या उपरांत कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्यांनी सांगले. तैवान उत्पादक फॉक्सकॉन कंपनीन कर्नाटकात तब्बल 22,000 कोटींचो प्रकल्प दोड्डबळापूर हांगासर उबारिल्लो आसा. हातूंतल्यान राज्यांत 40,000 नोकऱ्यो निर्माण जावपाची शक्यताय आसा अशें लिऊ हांणी सांगले. केंद्र सरकाराच्या विविध मंत्रालयातले सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव पदाच्या 45 जाग्यांचेर खाजगी क्षेत्रातल्या तज्ञांची नियुक्ती जावपाची आसा. ह्या खातीरची जायरात केंद्रीय लोकसेवा आयोगान UPSCन प्रसिद्ध केल्ली. ह्या जायराती वयल्यान आतां व्हड वादंग निर्माण जाल्ली आसून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकाराचेर आरक्षण सोंपोवपाचो दाव आशिल्ल्याचें टिकास्त्र सोडलां. अंजुणा सलग तिसरे दिसा चालू आशिल्ल्या आवाज प्रदूषण विरोधात लोक रस्त्यार देवल्यात. हे फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 400 रेस्टॉरंटांची यादी तयार करून 32 रेस्टॉरंटांक आवाज मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवपा खातीर कोरिजेंडम दिल्यात. आवाज प्रदूषणाच्या विरोधात सोमारा आवाज प्रदूषण मंडळाक उच्च न्यायालयात हजर रावपाचे आदेश दिले. मात मंडळ गैरहजर आशिल्ल्यान हाचेर बुधवारा 21 ऑगस्टाक सुनावणी दवरिल्ल्याचें आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदोगाद मनीष साळकारान सांगले. दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंगेक वचपी पर्यटकांक आतां ऑनलायन बुकींग करपाक मेळटलें. ऑनलायन बुकिंगे खातीर वेबसायटीचें सोमारा लॉन्चिंग जालें. दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंगे खातीर येवपी पर्यटकांक शौचालय, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले. ह्या सुविधां खातीर ट्रेकर्सा कडल्यान दरेकी 177 आनी 50 रुपया घेतले. गायडांचो ह्या फी कडेन कांयच संबंद ना. गायडांक पयलीं प्रमाण दरेकी ट्रेकर्सा फाटल्यान जे पयशे मेळटाले ते आतांय मेळटले.
अंदूच्या वास्को सप्तकांत आयतारा रातच्या वेळार एकले 3 वर्सांचे चली शेणिल्ल्याची घडणूक घडली। कांय लोकांच्या नजरेक येना फुडें तांच्यांनी पुलिशेंत कागाळ केली। उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ते चलयेक सुरक्षीतरित्या आवय बापायच्या सुवाधीन केले। दलित मुस्लिम आणि दलित क्रिस्तावांक अनुसूचित जातीचो दर्जो दिवपा संबंधीची पडताळणी खातीर केंद्र सरकारान स्थापन केल्ल्या आयोगाची मुजत सोंपत आयल्या। ऑक्टोबर 2024 मुजत सोंपत आयिल्ल्यान अहवाल सादर करपाची वेळ लागीं पावल्या। मात आयोगाचे काम पूर्ण जावंक नाशिल्ल्यान आल्प मुजतवाड मेळपाची शक्यताय आसा। केरी दर्यावेळेर बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग चालू आसा। महत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसाळ्यांत पॅराग्लायडिंग बंद आसता। अशें आसतनाय सगळे नेम फाट्यार मारून केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग सुरू आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा। शेनवारा रातच्या वेळार फातर्पा माडेमोळ वाठारांत बिबटो वाघ भोंवतना सीसीटीव्ही कॅमेराचेर कैद जालो। सध्या ह्या वाठारांत लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला। देखून बेगोबेग रान खात्यान पानरो बसोवचो अशी मागणी आदलो श्री शांतादुर्गा फातर्पीकारीण देवळीचो अध्यक्ष दिलखुश देसाय हांणी केला। चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल तालुक्यात चित्रशाळांनी गणपती करपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्याचें दिसून येता। मात प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तीचें आक्रमण वाडत आशिल्ल्यान पारंपारीक मुर्तीकार चिंतेन आसात। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तींचेर कायमची बंदी घातली ना जाल्यार आमच्या पारंपारीक मुर्तीकला वेवसायाचेर फुडाराक हावळ येतली असो भंय मुर्तीकारांक पडला।